विश्वजीत राणे आणि सुभाष शिरोडकार हांकां मातशें पिकासांव जातलें, कारण तांणी कायद्याचो सल्लो घेवन कायद्या प्रमाणे पक्षांतर केल्लें. नैतीक नदरेन ते चुकिल्ले, पक्षनिश्ठेच्या विशयांत चुकिल्ले, पूण कायद्याचे नदरेन सारकें केल्लें. म्हणजे कितें तर पयलीं आमदारकेचो राजिनामो दिल्लो, मागीर काँग्रेस पक्षाच्या वांगडीपणाचो राजिनामो दिल्लो, मागीर भाजपांत प्रवेश केल्लो आनी भाजपाचे तिकेटीचेर परत वेंचणूक लढयल्ली. पूण तांचे फाटल्यान मोगोचे 2 जाण आनी काँग्रेस पक्षाचे 10 जाण, ह्या 12 जाणांनी पळय जें पक्षांतर केलें तें शॉर्टकट मारून. आनी तें शॉर्टकट मारून म्हणजे कशें, काँग्रेसींतल्यान सरळ भाजपांत उडी मारून. म्हणटकच हांकां दिसूं येता, राणे आनी शिरोडकार हांकां, अरे आमी हेंच केल्लें जाल्यार दुसरे खेपे निवडणूक लडोवपाचो जो खर्च आयला तो वांटोवंक जातालो. पूण जावन गेलें, ताका तेय कांय करूंक शकनात. म्हाका एक उपमा दिन दिसता ह्या विशयांत, ती अशी की भाट पाडटना एक तरा आसता, माड पाडटना, आनी कुळागरांत सुपारी काडटना एक दुसरी तरा आसता. माड पाडटना पाडेकाराक दर माडाचेर चडचो पडटा, पूण कुळागरांत तशें नासता. कुळागरांत सुपारी काडपी आसता तो एक माडयेचेर चडटा आनी मागीर झेल मारून थंयच्यानच दुसरे माडयेचेर वता. तशें हें घडलां. राणे आनी शिरोडकार हांणी भाट पाडिल्ल्या भशेन दर माडाचेर चडून देंवल्यात आनी परत दुसऱ्या माडाचेर चडल्यात. जाल्यार हे जे फाटल्यान 12 जाण पक्षांतर करून आयल्यात, तांणी भायले भायर एका माडये वयल्यान दुसऱ्या माडयेर उडी मारल्या. कशेंय जावं, निकाल जाला.